कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। भाजपा मकोबामध्ये युतीचे कोफसाव सुरू असताना ढवळीकर भाव दिल्ली गेल्यात। सुदीन आणि दीपक ढवळीकरान दिल्लीत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली। हे भेटी वेळार फाटल्या कांय दिसांन घडिल्ल्या राजकीय घडामोडींचेर तांणी चर्चा केली। दुसरे वटेन ढवळीकर भावांच्या दिल्ली भोंवडेची आपल्याक कल्पना आशिल्ली म्हूण भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक सांगता। भाजपा मोगोपामध्ये सुरू आशिल्ल्या युतीच्या कोफुसावाचे फाटभुंयेर ढवळीकर भावांनी दिल्ली वचून भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली। हे भेटीत गोंयान फाटल्या कांय दिसांसावन सुरू आशिल्ल्या राजकीय घडामोडींचेर तशेंच युतीविशीं जाल्ल्या राजकीय स्टेटमेंटाचेरूय उलोवप जालें। भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी हाची दखल घेतिल्ल्याचे ढवळीकर भाव सांगता। मगोक भाजपा कडेन युती करपाची ना जाल्यार तांकां तांची वाट मेकळी आसा अशें स्टेटमेंट मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्लें। ताचेर मोगोपा फुडारी सुदीन ढवळीकरान मवाळ भुमिका घेत मुख्यमंत्र्याक कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहीत करपा खातीर तशें उलोवचें पडटा म्हणून प्रतिक्रिया दिल्ली। ते उपरांत मंगळारा सुदीन आनी दीपक ढवळीकरान दिल्लीत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली। दीपक आणि सुदिनाचे दिल्ली वारीची आपल्याक कल्पना आशिल्ली। आपूण भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांकां मेळपाक वता हे तांणी आपल्या कानार घातिल्ले अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक सांगता। तशेंच मोगोपा आनी आमचे मदीं कसलेच मतभेद नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। दुसरे वटेन मंत्री गोविंद गावडे मोगोचे बाबतींत जे उलयलां तें ताचें वैयक्तीक मत आशिल्ल्याचें दामू सांगता। ताणें एक वैयक्तीक उलयलें आसतलें न्ही, ताणें म्हणजे एक वैयक्तीक मंत्र्यान उलयल्लें जर समजा आसा ताका ताजें कितें सांगपा जाय तें योग्य पक्षांनी सांगलां, आमी कितें सांगपाचें सांगलां। कारण कदाचित अशें घरांनी चलता बारीक बारीक कुरू आसतात ते आमी चपाट्याचेर कांय हाडना, कारण पक्षाच्या भितर तशें कांयच हें ना। पक्ष हो एका ध्येयान चलता, एका विचारसरणीन चलता आनी उदाहरणां आसा बरीं। सर म्हाका काल रात्री खबर आशिल्लें हय, मागीर त्या आयडियाचे हय ताणें मेळप। आमी कितें ना ना तुमी मेळचे ना अशें म्हणून हांव तांकां सांगू ना मेळपच ना तुमी अशें म्हणून मेळप मरे तें सांगलें न्ही। हांवें वेल्यान म्हटलें न्ही तूं सुद्दां मेळ न्ही मेळ्ळा म्हणून म्हाकाय बरें दिसतालें कितें सांग। सुदीन आनी दीपक दे हॅव मीट यू रिगार्डिंग द सेम इश्यू ना ताणें म्हाका म्हणजे अध्यक्ष तांचे मेळटलोच म्हाका, पण ते विशय आसा पळय न्ही कितें तांकां जाल्यार सविस्तरपणे तांचे कडेन ताणें उलयल्या, म्हाकाय तांच्या ताणें कल्पना दिली, बरें आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।